नरेंद्र मोदी जालो दुसरे खेपे प्रधानमंत्री. बिरेस्तारा घेतलो गुप्ततायेचो सोपूत. राजनाथा उपरांत अमित शाहक मेळ्ळी तिसरी सुवात. श्रीपाद नायकाकय मेळ्ळें केंद्रीय राज्यमंत्रीपद. मायना कुट्टरीच्या लोकांमेरेन पावलो संसदाचो हुलोप. थळाव्यांनी आडायले पालिकेचे कोयरा ट्रक. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान धाडली मडगांव पालिकेक नोटीस. हिट अँड रन केशींतल्या जयदीप शिरोडकारा आड शिरोडेच्या बायलांनी काढलो आवाज. खर कारवायेची केली मागणी. षडयंत्र रचिल्ल्याचोय आरोप. गोंयान मनयलो घटक राज्य दीस. सुवाळ्याक नाशिल्लो एकय मंत्री. सगळे धावले दिल्ली मोदीच्या सोपूत सुवाळ्याक. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. नरेंद्र मोदीन बिरेस्तारा सेगीत दुसरे खेपे प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. राष्ट्रपती भवनात जाल्ल्या खाशेल्या सुवाळ्यात मोदी वांगडाच ताच्या मंत्रिमंडळातल्या वांगड्यांनी मंत्रिपदाचो सोपूत घेतलो. सुमार 6000 लोक, शेजारच्या देशांचे प्रधानमंत्री, विरोधी फुडाऱ्यांनी ह्या सुवाळ्याक हजेरी लायिल्ली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान प्रधानमंत्री आणि बाकीच्या मंत्र्यांक गुप्ततायेचो सोपूत दिलो. देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन. तातूंत मंत्रिमंडळातले आनी राज्यमंत्र्यांचोय आस्पाव आशिल्लो. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हेर केंद्रीय मंत्री अशे राजनाथ सिंग, अमित शाह, नितीन गडकरी, डॉक्टर सदानंद गौडा, निर्मला सीतारामन, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंग तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, थावरचंद गेहलोत, सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक, अर्जुन मुंडा, स्मृती इराणी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावडेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रल्हाद जोशी, महेंद्रनाथ पांडे, अरविंद सावंत आणि गिरिराज सिंग शेखावत. उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकाकय सेगीत दुसरे खेपे केंद्रीय मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतलो. मैं श्रीपाद येसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं श्रीपाद येसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँ. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. संसदा वयल्या कोयराक लागिल्लो उजो अजूनय घुसघुसता. देखून संसदाच्या जळट्या प्रस्नाक सगळ्यांनीच प्राधान्य दिला. सध्या अहवाल येवपाची वाट पळयतात. अहवाल आयले उपरांत कायदेशीर कारवाय करतले अशें गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अध्यक्ष गणेश शेटगांवकारान सांगलें. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मडगांव पालिकेक कारणां दाखयत नोटीस जारी केल्या. पर्यावरणाची जतनाय घेत हो उजो पालोवपाचो आदेशय मंडळान पालिकेक दिला. उजो पालोवपाक पालिकेक अपेस आयलें जाल्यार मंडळ कायदेशीर कारवाय करतलें अशें शेटगांवकारान सांगलें. संसदार लागिल्लो उजो फाटले 4 दिसां सावन धुमसत आसा. हे सुवातेर जावपी प्रदूषणाचेर लक्ष दवरपा खातीर मंडळान तांचे कांय अधिकारी थंय दवरल्यात. फुडल्या 3 दिसांनी अहवाल येतलो अशें ताणें सांगलें. We have issued a show cause to Chief Officer of Margao Municipal Council and he has been directed immediately to take all necessary steps to ensure that the fire at the site at Sonsodo is extinguished and an environmentally sound manner, and our officers deployed there, which your chief officer should ensure and give all the assistance to monitor air quality there, and he has to reply within 3 days. If not, we may file a legal action or a criminal prosecution against him. People are monitoring the air quality from today onwards.
So 2-3 days we will monitor the air quality there. एक्शन म्हळ्यार आतां पळय जळटा न्ही तो आतां ती तर फर्स्ट ऑफ ऑल इट हॅज टू बी एक्सटिंग्विश्ड. उदक मारून स्प्रिंकल करून करून पालोवपाकच जाय तो. आनी आतां दॅट ऑफिसर हॅज टू डिसायड. दे नो कळ्ळें न्ही जी कितें एक्शन घेवंक जाय तांणी. आमची लिगल एक्शन आमी वी हॅव स्टार्टेड. Legal in the sense our issue of notice we have started. The concerned municipal corporation should have taken care of all this thing because it's a summer now, and this particularly garbage has a tendency to generate folly gases, which will, if it is not controlled, if it is not sprinkled and not kept, temperature of the garbage is not kept under control, then it will definitely catch fire. That we are monitoring, unless the final report comes of monitoring, air quality monitoring, we cannot what type of how much is SO2, whether it is crossing the limit, definitely whether it is polluting the area and all that we'll have to find out. Yeah, 2-3 days. In fact, it is not a one day job. 2-3 days average work should be carried out. सोनसड्यार लागिल्लो उजो पालोवपा खातीर सगळ्या खात्यांच्या पालवान यत्न चालू आसात अशें दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अजीत रॉयान सांगलें. बिरेस्तारा राती मेरेन उजो नियंत्रणात हाडटले अशें ताचें म्हणणें. Would like to say that the district administration and Madgaon municipality are taking full care of everything and we are monitoring minute to minute progress and fire has subsided to a great extent. Some smoke is still there but we are hopeful that by tonight everything will go up. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत, पणजेच्यान समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सोनसड्या वयल्या कोयराच्या उज्याचो धुंवर मायणा कुट्टरी मेरेन पावला. एकदाच कोयराचो विलो लावन आमकां ह्या संकटांतल्यान सोडयात अशें तांचें म्हणणें. सोनसड्या वयल्या उज्याचो धुंवर वाऱ्या बरोबर कुट्टरे येवंक लागला अशी तांणी कागाळ केल्या. सोनसड्यावेल्या कोयराच्या उज्याक लागून कशे त्रास जातात ते पळोवपाक मुख्यमंत्री थंय पावलो ना वा भलायकी मंत्र्यांनी भेट दिवंक ना. कोयराचेर उदक मारता तेन्ना तातूंतल्यान चड वास येता अशी कुट्टरकारांची कागाळ. ते इतले डीप उज गेला आनी सोल्युशन तांकां लागता तुमी सांगाय मरे. अरे हांव कितें म्हणटा एक सोल्युशन म्हणलो कितें लासोन म्हगे व्यूज प्रमाणे हो लासोन गेलो पूण बरो गोबोर जायन दी तुमकां पालना जाल्यार उजो तुम उदक मारो पयलें उदक मारताय म्हळ्यार धुंवर आमकां कुर्तोकारा मायणकारा हांव मारगांव सांगता 2 गाडी हाली कोण गेले आमी रोडार हाडले त्यो केन्ना दीस पडना बाबी ताकू म्हाका दिसना सीएमागे कायदो आहलो हिंगेन चोवपा आमकां सफोकेट जाता न्हीद पडना आनी गोवमेंटाचे आमकां कितें उपाय करून मास्क दिचे तोंडाक आनी कितें हें आमकां लूज मोशन जाता हिंगा हें फर्स्ट टायम हांवें चोयलां लास्ट 45 years हांव चोयता हें चोय 40 years जालीं हांव चोयता चोय आनी कितें फर्स्ट टायम लायक दीस बर्निंग हें आमकां सारकें सफोकेट कितें गोवमेंटान कितें उपाय करचो आमकां कितें दिलें मास्क दिवपाचें एक हेल्प करचें पळय. हांव दोतोराक वचून कालसून हांव दोतोराक गेलां काल आयज हेल्थ मिनिस्टरान येवन पळोवपाचें हांगा लोकांलें हेल्थ कितें जालें तें पळोवपाक जाय आशिल्लें. आमगेलो दुयेंत पडला ताका हें दिलां हांव मागता गोवोरमेंटान ही मास्क बी दिवचें सगळ्या लोकांनी आनी कितें जालें जाल्यार गोवोरमेंट जबाबदार. हो तेंको जर म्युनिसिपाल्टीको सोल्युशन सॉल्व करूंक जायना तर आनी कित्याक कचरान घालप फोमेंतो हत्या म्हणटा फोमेंतो हें कोता फोमेंतो जर तेंकां फोमेंतो जर तुमगे जायना सोल्युशन चड घाले तेका दुसरो आनी कोणाक दी कॉन्ट्रॅक्ट. कुट्टरीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिरोडेच्या प्रशांत तारीक पुलिशेन न्याय दिलो ना जाल्यार बायलां एकठांय येवन ताका न्याय मेळोवन दितली. शिरोडेच्या बायलांनी निश्चय केला. गाडयेन धपको दिवन जाल्ल्या अपघातांत प्रशांत तारीक मरण आयिल्लें. हे केशींत मुखेल दुबावीत जयदीप शिरोडकरा आड खुनाचो गुन्यांव नोंद करचो ही मागणी घेवन शिरोडेच्या बायलांनी थळाव्या पुलीस स्थानकाचेर मोर्चा व्हेल्लो. आपल्या कडल्यान चूक जाली हें मानून जयदीप शिरोडकरान तारीक हॉस्पिटलांत भरती केल्लो जाल्यार ताका वालोर दिता आसली अशी शिरोडेची बायलां म्हणटात. पूण अशें करिनासतना ताका कुशीक व्हरोन उडोवप हो कसलो न्याय अशी ती विचारतात. पळयात तांचें म्हणणें. ताका आतां निवडून काडलेलो कित्याक निवडून काडलेलो लोकांचे शव करपा लागून मारून उडोवपाक ताका पळोवन वचपा न्हू गाडी व्हरोन शिगू व्हरोन दवरपा न्हू
त्याने शव करपाची त्याची त्याने तर त्याची शव केली बाबा आपल्याकडे चूक झाली आपण त्या व्हरून हॉस्पिटलात घातलं जाल्यार तुका आमी वालोर दिता आयले तुजे पांय पडटा आयले तुका आमी वयल्यान पांय पडटा आयले तुवें कसलें करूं पूण तूं पांय पडटा आयले आमी तुवें ताका सांबाळनासतना तूं ताका ओडून व्हरून तुवें ताका व्हरून खंय फाशी व्हरून घातलो आनी तूं पळोवन गेलो हो कसलो हो न्याय किती हेजो न्याय आहा हेका आणि तुमका न्याय दिवपा लागून ते निवडून हाडटा न्हू न्याय जायना किती करपा लागून तुका निवडपा आतां तुका निवडून कोणी हाडले आमीच लोकांनीच हाडले न्हू तुमकां कशें मागून पळोवन आतां तर पुलिशेच्यान तर ताका न्याय मेळना आमी सगळो बायलो ताका न्याय कितें दाखयतले बायलेक दिवन ताका न्याय दाखयतले तेन्ना तेणे पुलिशेच्यान कोण जाल्ले तो इतलो पयस गाडी घेवन कसो गेलो तसो गाडी फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. 30 मे गोंयाक स्वतंत्र राज्याचे अस्तित्व आणि स्वताची वळख मेळ्ळी तो दीस. 30 मे 1987 दिसा भारतीय संघराज्यात घटक राज्याचो मान मेळ्ळो. दर एका गोंयकारान फाटली 32 वर्सां काळजाच्या कुरकुटात सांठोवन दवरिल्लो दीस. पण गोंयच्या सत्ताधाऱ्यांक ताचे पडून गेल्ले दिसूंक ना. बिरेस्तारा सकाळीच मुख्यमंत्र्या सयत सगळेच मंत्री दिल्ली गेले, तेय बी तिळसांजे जावपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सोपूत विधी खातीर. एकाच आमदारान सरकारी कार्यावळीक हजेरी लायली आनी आळयलो नितळसाणीचो राग. 30 मे 1987 दिसा गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. भारताचे 25वें घटक राज्य म्हण भारतीय संघराज्यात गोंयाक सुवात मेळ्ळी. ताका लागून गोंय कोंकणी प्रदेश म्हण आपली वळख राखून दवरपाक येसस्वी जालें. गोंय घटक राज्य जावंक नाशिल्लें जाल्यार गोंयकार कोंकणी भाशेच्या हक्काक मुकपाचे. पणजे कोयर वेवस्थापन मंडळ आनी पंचायत संचालनालयान कार्यावळ घडोवन हाडली. तातूंत दयानंद सोपटे उलयलो. पळयात. आमी तोंडान म्हटलें म्हूण जायना. स्वच्छ भारत अभियान आमकां गोंय आमचें स्वच्छ करपाक जाय. आमच्या सारके पॉलिटिशियन तुमच्या समोर येवन भाशणां करपाक जाय, पण आपल्या घरा शेजारी जे जर पळयले जाल्यार आपले घर कितले स्वच्छ आसता हेचे आमकां भान नासता. गोंयभर जाल्ल्या विविध सर्तींतले जैतवंतांक इनामां भेटोवपाचो सुवाळो बिरेस्तारा 30 मेक दवरिल्लो. मराठी नाटकांचो अ गट, ब गट, कोंकणी नाट्य सर्त, विद्यालयीन तशेंच महाविद्यालयीन पावंड्यावेल्या एकांकी सर्तींनी इनामां फावो जाल्ले कलाकार कला अकादमींत एकठांय जाल्ले. पूण ह्या सुवाळ्याकय कला संस्कृती मंत्री गैरहजर आसलो. माधव वझे, उत्तरा बावकर, पत्रकार राजेंद्र देसाय आनी कला अकादमीच्या अधिकाऱ्यांनीच इनामां भेटयलीं. त्या उपरांत हंसचे अव्याहत हे नाटक सादर जालें. कुठ्ठाळच्या नव्या बांदिल्ले मार्केट वापरपा खातीर तयार आसा, पूण गोंय राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळान ते अजून पंचायतीचे स्वाधीन करूंक ना. कारण कितें काय म्हटल्यार पायाभूत सुविधा खातीर सरकार ते विशींची कागदपत्रां तयार करता. ह्या मार्केटाची अवतिकाय जाल्ल्यान लोक चडसो थंय वचना. सुवात नितळ नाशिल्ल्यान विक्रेत्यांक मुस्का मारत बसचें पडटा. सामान दवरपाक सुवात ना आनी पिवपाच्या उदकाची सोय ना. पावसांत पाखीं गळूंक लागतात. मार्केटात कोयराची बल्लांय दवरिल्ली नात. 6 वर्सां आदीं विक्रेत्यांक नवे सुवातेर व्हरतले अशें सांगिल्लें. Because the government is preparing a document
that will govern all such infrastructure. It is almost ready. That's what I've been told. It's ready. It has to be legally approved, and then it will be done. Construction license fee something is pending. Nothing to do with construction license. Occupancy. But rules and regulations with respect to how the infrastructure will be managed. कुठ्ठाळेचे उपसरपंच रेमंड डिसा सांगता नव्या मार्केटाचे बांदणेच्या परवान्याचे नूतनीकरण जावपाचे आसा अशें GSDIDCच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगिल्लें. कॉम्प्लेक्स बांदला आणि आमी ते हँडओवर केलो ना म्हण आमी GSIDC ते जुडा मेळपाक गेलोले. जुडान आमकां वर्बली फोनार सांगलेलें की मार्केट कॉम्प्लेक्स आमी हँडओवर करता म्हण विदीन 3-4 days. तेज उपरांत जेन्ना आमी फॉलोअप करताले तेन्ना म्हाका कळोन येयलां की मार्केट कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ पंचायता हँडओवर केला. पूण आमचे पगले डायरेक्टर ऑफ GSIDCन एप्लिकेशन मूव केलां की कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिन्यू करचें म्हणून. आतां GSIDC when they are looking after this project, it was their duty to see whether the construction license is valid or not. Construction license expire जाल्या 2 वर्स जालीं. हे न्हिदोन उठोन आतां येयल्या ऑक्युपन्सी टायमार आनी म्हणटा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिन्यू कर. कुठ्ठाळीच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आणीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत पळया उरिल्ल्यो खबरो. विश्वचषक क्रिकेट सर्तीक बिरेस्तारच्यान सुरवात जाली. यजमान इंग्लंड आनी दक्षिण आफ्रिका ह्या पंगडात पहिली मॅच जातली. 1975 वर्सा पहिली क्रिकेट विश्वचषक सर्त जाल्ली. तेन्नाच्यान फाटल्या 44 वर्सांत 11 विश्वचषक सर्ती जाल्यो. भारतीय संघाक दुबळो मानताले पूण वेस्ट इंडीज सारकिल्ल्या बळिश्ट पंगडाक हरोवन 1983 वर्सा विश्वचषक जिखलो. ह्या वर्साची 12वी क्रिकेट विश्वचषक सर्त इंग्लंडात जाता. 4 वर्सांनी येवपी ह्या क्रिकेट कुंभमेळ्याची संवसारांतले क्रिकेट मोगी उमळशिकेन वाट पळयतात. जुलयाचे 6 तारखे मेरेन साखळी फेरयेंतल्यो मॅची जातल्यो. उपरांत 9 आनी 11 जुलयाक उपांत्य सामने जातले. जाल्यार 14 जुलयाक अंतीम सामनो जातलो. फाटल्या 44 वर्सांतलो जेतेपदाचो दुखळ सोंपोवपाच्या उद्देशान खेळपी इंग्लंड आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडाचे कामगिरीचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. तशेंच सगळ्यांत चड म्हळ्यार 5 खेपे विश्वचषक हाताशिल्ल्या ऑस्ट्रेलियाचोय पंगड भाव दिन वतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सांज जुजे दी आरियल पंगडाक 3-1 गोलान हारोवन आल्बर्ट डेव्हलपर्सान गोवा फुटबॉल संघटनेच्या पयले विभागीय फुटबॉल सर्ती खातीर पात्रताय मेळयली. जाल्यार 18 वर्सां सकयल्या सर्तीत गोवन FCन साळगांवकार FCक 3-0 गोलान हरयलो. आयचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.